जेजू कॅपेर्नौमांत भितर सरले उपरांत एक शतपती उपकार मागूंक ताजे सोशी आयलो. ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. पोर्तिपाळून शतपतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एकूतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसां आनी म्हज्याय काला शिपाय आसात आनी तांतले एकल्याक हांव सांगतां, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकरांक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू एकदम अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्याक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो बावाट म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंतींत आनी अस्तमेतावन जायतीं येतलीं आनी आब्राम, इसाक, जेकोब हाच्या सांगाताक सुर्गीच्या राज्यान जेवणाक बसतलीं. पूण राजाच्या पुतादुवांक देव भायल्या काडोकांत उडयतलो. थंय तीं रुदन करून दांत कोल्लवून आसतलीं. आनी जेजून शतपतीक म्हणलें, तूं वच, तुवें भावाक धरलोय देखून तूं मागताय तशेंच तुका जावं. आनी तेच वेळार चाकर बरो जालो. आनी जेजू पेद्रूगेर वचून ताजे सासूक जोरान आंथरुणार पडलेली देखली. ताणें तिच्या हाताक धरून फुडें तिचो जोर पडलो आनी उठून ती ताजो परमर्श करूंक लागली. सांज जातूच देंवचार बसतल्या जायत्या जाणांक ताजे सोशी हाडली. तांणी एका उतरान देंवचार काडली आनी सगल्या वायटाकारांक बरी केली. ताणें आमचे वेलो पिडार लोक उबारलो आनी आमच्यो भलायक्यो आपणाचेर घेतल्यो. अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलोलें तें पाळोवन आयलें.